10 वर्सां काम केल्ली आमच्यो भयणी या आझाद मैदानाचे स्वातंत्र्याच्या एका स्मारकाच्या मुखार रात दीस रावतात, जांकां नोकरेची शाश्वती हे गोंय सरकार दिवपाक शकना आणि सेंट्रल आणि स्टेट गव्हर्नमेंट सांगता अग्निपथात 4 वर्सां काम केले उपरांत सगळ्यांक कामां मेळटली. वंडरफुल. आणि कामां कसली रे? 4 वर्सां काम केले उपरांत येवपाचें आणि मागीर वॉच अँड वॉर्ड, सेक्युरिटी, सी एंड डी ग्रेड एम्प्लॉयमेंट. म्हणजे 4 वर्सां तुवें तुज्या आयुश्याची पयली सोंपयली. एक ग्रॅच्युटी म्हणून स्कीम आसताली, 5 वर्सां केली की तुका ग्रॅच्युटी लागू जाता, बाकी सगळ्यो सवलती लागू जाता. ह्या स्किमीचे सकल कसलीच सवलत ना. आणि आता तरेतरेची गाजरां दाखयतात. 11 लाख रुपये मेळटले, 1 कोटीचे इन्शुरन्स मेळटले. 11 लाख रुपये कशे? तुझे 30% सेव्हिंग करतलो, गव्हर्नमेंट 30% घालता, 60%, आणि तेच्या उपरांत तुका 11 लाख काढून ते हातान दितले. यू आर सेव्हिंग 60%. तुका प्रोव्हिडंट फंड ना, तुका ग्रॅच्युटी ना, तुका कसल्योच रिटायरमेंटल बेनिफिट ना. 4 वर्सांच्या कामात ते सेव्ह करप आणि तुज्या हातात ते काळींग काढून दिवप. आणि हेच्या विरुद्ध आम्ही प्रातिनिधीक रूपान ऑल इंडियाचेर एजिटेशन चलता. काल सांजचे आमच्या मदीं बसका जाली आणि आम्ही थारायलें की आम्ही बाबा अग्निपथाक ओपोज करतात आणि आज आम्ही आझाद मैदानाचेर एकठांय जाल्यात. अख्ख्या भारतात एक आंदोलन चल्लां. तातूंत गोंयच्या क्षेत्रांत आमी फाटी ना आणि आमी सगळ्या देशभर जी चळवळ जाता ह्या चळवळी बरोबर आमी आहा हे आमी स्पश्ट करूंक सोदता. इश्टानो, जेन्ना ही अग्निपथ स्कीम लागू करपाक येवजिल्ले आनी पायस केले, तरुण भायर सरले. पॉलिटिकल पार्टीज खुबशे फाटी रावले. तांकां तेजी सोजमूंक ना, इम्पॅक्ट सोजमूंक ना जाय. पण सगळ्यांच्यान पयले प्रमुख प्रमाणे तरुण भायर सरले आणि रस्त्यार येवन आंदोलन करूंक लागले. ही एक बरी गोष्ट देशान जाला की तरुणांक आतां कळोन चुकला की हो बीजेपी सरकार त्यांच्या फुडारा विरुद्ध आहा म्हणून. युद्धात हे मेले तरच तांकां ते वयले 48 लाख मेळटले. 48 लाख मेल्यार ते 42 लाख म्हणून 1 कोटी मेळटले. पण ना जाल्यार तांकां 1 पैसो ह्या 1 कोटी रुपयांतलो वयचो ना. पण हे पैसे वतले कोणाक? भांडवलदाराक. जे इन्शुरन्स कंपनीज आसात तांकां भारतीय सरकार व्हडले प्रिमियम देतले. म्हणजे ह्या भारतातल्या कॉर्पोरेट सेक्टराक व्हडलो मलिदा देतले अंडर दिस स्कीम. हे तुम्ही लक्षात घ्या. अग्निवीराक सुद्धा नोकरीची शाश्वती ना. हे ह्या आर्थिक धोरणाचे एक वैशिष्ट्य आसा, ते दुष्ट वैशिष्ट्य आसा, काळे स्वरूप आसा, हे आम्ही लक्षात घेवपाक जाय. अशा ह्या सगळ्या कामगार विरोधी, शेतकार विरोधी, राष्ट्रहित विरोधी गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसीक आम्ही अपोज करपा खातीर हो निश्चितीन पळत आसा. इतलेच हांव तुमकां सांगून इच्छिता. कौन लड़ेंगे? हम लड़ेंगे. कौन लड़ेंगे? हम लड़ेंगे. कौन लड़ेंगे? हम लड़ेंगे. अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी दादागिरी, नहीं चलेगी. अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी दादागिरी, नहीं चलेगी. अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी दादागिरी, नहीं चलेगी.